हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां माय मोगाचो येवकार। दर दिसा गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। तर वेळ वगळ्या नासतना या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन। आयची म्हत्वाची अपडेट अशी की वीज खात्यान पावर टेरीफ वाडयल्ले आसा आणि हे पावर टेरीफ आयच्यान लागू जातले आणि फाल्यांच्यान जे म्हणजे फुडल्या म्हयन्याच्यान जे बील येतले तुमकां ते बरेच वाडून येतले। त्यामुळे तुमकां हो विजेचो दरवाडीचो शॉक बसपाचो आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती बेळगांवच्यान गोमांस घेवन येवपी एक गाडी केरी 70 चेकपोस्टाचेर आडायली आणि तातूंतल्यान सुमार एक 3000 किलोग्रामचे जे गोमांस आहा ते जप्त केल्ले आसा आणि गाडी ताब्यात घेतिल्ली आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट अशी की नुस्तेमारी बंदी लागू जाल्ली आसा आणि नुस्तेमारी बंदीच्या काळात जे नुस्तेकार असतात तांची ते आपली जी जाळी जी वापरतात ती गुठलावन कुडीन दवरतात आणि पेड्ड्यार जाल्ली जाळी जी आसा ती तशीच खंय तरी उजो घालून लासतात वा दर्यान सोडून दितात। ही जी जाळी ते खंय तरी लासतात ती पर्यावरणाकय हानिकारक थारतात किंवा जी दर्यांत जी उडयतात ती जाळी आहा तातूंत नुस्तें अडकतात किंवा जी नुस्तीं आहा ती जाळी खातात। ताका लागून जो वायट परिणाम आहा तो पर्यावरणाचेर जाता। नुस्तीं जी जाळी खातात तेच नुस्तें मागीर आमी खातात। सो हाचो जे रिसायकलींग आसा तें जायनाशिल्लें। तिरी हे संस्थेन एक फुडाकार घेवन नुस्तेकारांक मजत केली आणि ही जी जाळी आसा ती रिसायकल कशी करपाची ताचे खातीर तांच्यांनी नुस्तेमारी खातें वा खंयचे तरी एका प्रायवेट जी एंटिटी आसा तांकां एका व्यासपीठाचेर हाडून हो जो नवो आगळो वेगळो असो प्रयोग आसा तो पयलेच खेपे गोंयान राबयल्लो आसा। जे काकरा जे विलेज आहा जे नुस्तेमारी प्रामुख्यान जंय करतात थंयच्या नुस्तेकारांक खातीर त्यांचे कडल्यान त्यांची जी पेड्ड्यार जाल्ली जाळी आहा ती विकती घेवन तांकां फुकट न्हू पूण विकती घेवन कांय प्रमाणात तांकां पयशे दिवन ती जाळी विकती घेतली आणि ती रिसायकल करपा विशीं तांकां ट्रेनिंग दिली। ही ज्यो तिनय ज्यो सविस्तर बातम्यो आहा ती तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिन। तर दरवाडीचो प्रस्ताव मांडिल्ल्या कारणान गोंयकारांक सध्या विजेचो शॉक बशिल्लो आसा। तशीच दुसरी बातमी जी आसा ती तेरी संस्थेन जे पायलट प्रकल्प उबारिल्लो आसा ताचो स्पेशल रिपोर्ट तुमकां पळोवपाक मेळटलो। फुडें ह्या न्यूज एंकर समिता कडेन। पावसाक सुरवात जाल्यान आतां लोकांची पावलां जी आसा ती घसघशांचेर वळपाक लागिल्ली आसा। मात हालींसराक बुडून मरपाच्या घडणुकांनी भरपूर वाड जाल्ली आसा आनी देखूनच ह्या फाटभुंयेर फोंड्या तालुक्यांत आशिल्ल्या केरी हांगच्या घसघशाचेर वचपाक पंचायतीन थाराव घेवन बंदी घाल्ली आसा। तशेंच पर्यटकां कडल्यान गैरप्रकार जातात जायते, हाका लागून आळाबंद हाडपा खातीर थोड्यावेळांनी मार्दोळ पुलीस स्थानकांक तशेंच मामलेदाराक निवेदन भेटयल्लें आसा आनी भूतकाम वाठारा वयल्यान वचपी रस्तो जो आसा तो आडयला आणि मुख्य रस्त्या वयल्या गेटीक जे आसा ते कुलूप लायला आणि हे कुलपाची जी चावी आसा ती पुलिसाच्या स्वाधीन केल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमी सातांक पळयात। तर बुडून मारपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्या कारणान सरकारान हे पावल उबारिल्लें आसा। फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आतां उच्च शिक्षण संचालनान सर्क्युलर काडल्या प्रमाण कॉलेजींत चले आनी चलयांक आतां स्टायलिश कपडे घालून वचप बंद जातले। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार तारीवाडो मुंडूर वाठारांत आशिल्ल्या एका शेतान शेनवारा राती एका सान चल्या भुरग्याचे पांय सापडपाची धक्कादायक घडणूक घडल्या। आक्षी पुलीस ह्या घडणुकीचो फुडलो तपास करतात। तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार फोंडेच्या केळबाई कुट्टी वाठारांत प्रभाकर गावडे हे शेतकार आपल्या फामिली सयत काकडी आणि हेर भाज्यांची लागवड करतात। सो ताका लागून
सध्या तांकां रानटी जनावरांचोय त्रास जाता आनी तशेंच म्हटल्यार बियाणांचे दर वाडिल्ल्यान भाजयेची लागवड करप तांकां परवडना. ताका लागून सरकारान आधारभूत किंमत दिवची अशी तांची मागणी आसा. आनी चवथी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार बांबोळेच्या बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कॅसिनोत सुरू आशिल्ल्या बेकायदो पत्त्याच्या जुगाराचेर छापो घालून गुन्यांव फाटल्यान 11 जाणांचेर कारवाय केली. तांचे कडल्यान सुमार 33 लाखाचो माल तांणी जप्त केला. ह्यो चारूय बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. तर आतां कॉलेजीन वतना तुमकां फॅशनेबल कपडे घालपाक मेळचे ना. युनिफॉर्म जो आसा तो सक्तीचो केल्लो आसा आनी हाचो आदेश जो आसा तो उच्च शिक्षण संचालनान काडलो आसा. फुडें आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन. तर काल वाळपय हांगासर 2 जाण एका बायकीर वासरूक दवरून त्याच बरोबर त्याच्या गायीक मातृत्वेचो हावेस दाखवून ज्या प्रकारे व्हरताले ही निर्दयी घटना काल आमी पळयली. आनी गोमंतक टीव्ही हो उजवाडाक हाडिल्लो व्हिडिओ तो बरोच व्हायरल जालो. ताचेर लोकांनी खूब आक्षेप सुद्दां घेतलो आनी ह्या बातमेची दखल घेत वाळपय पुलिसांनी त्या दोगांक अटक केली. ते जे आसात तांचें नांव नूर मोहम्मद अन्सारी आनी ताचो पूत म्हणजे हो बापूय आनी ताचो पूत ताचें नांव ओसामा मोहम्मद अन्सारी हांकां वाळपय पुलिसांनी अटक केली. ते म्हशीचो मळ नाणूस वाळपय हांगासर रावताले. त्याच बरोबर तांचे ज्या गाडयेचेर घालून ते बायकीर घालून ताका व्हरताले वासराक त्याच बरोबर गायीक ती बायक सुद्दां तांच्यांनी ताब्यांत घेतिल्ली आसा आनी ताचो फुडलो तपास जो आसा तो चालू आसा. आनी दुसरी बातमी अशी आसा की सद्या जो पाट्याचेर आंतरराज्य बस स्टँड आसा जंयच्यान पुण्याच्यो जश्यो बॉम्बेच्यो बसी पुण्याक वचपाक त्या बस स्टँडाची अवतिकाय सामकीच जालेली आसा. उदक भरता थंय आनी थंय पॅसेंजरांक रावपाक सुद्दां जागो ना. तो बस स्टँडाची अवतिकाय आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मुखार हाडिल्लीच. सो तो बस स्टँड पयलीं आशिल्लो त्याच जाग्यार म्हणजे मांडवी ब्रिजाचेर हो आंतरराज्य बस स्टँड पयलीं आशिल्लो त्याच जाग्याचेर आतां ते परतून स्थलांतरीत करता. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हाणें त्या जाग्याची पळोवणी केली. त्याच बरोबर कदंबाचे अधिकारी आसा तांच्यांनी सुद्दां पळोवणी केली. सद्या बुलडोजर तशेंच हेर यंत्रणा हो जो मांडवी ब्रिजा कडेन आंतरराज्य बस स्टँडा खातीर सुवात जी आसा ती नितळ करपा खातीर काम चालू आसा. रोखडोच हो बस स्टँड आतां थंय स्थलांतरीत जावपाचो आसा. तर काल जे पळय वासराक घेवन वतना जे बापूय पुतान जे प्रकरण आसा तांकां दोगांय खूब उजिल्लें आसा. तर फुडें आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आयची जी बातमी आसा की म्हापसा विठ्ठलवाडी अंसाबाट ह्या वाठारान 40 वर्सां पयलीं म्हापसा पालिकेन एक शौचालय बांदलें भौशीक शौचालय. तो कोणी तरी अनवळख्यांनी येवन मोडलेलो आसा. मातये भरवण केलो आनी पालिकेन जेन्ना ह्या बाबतीन जेन्ना पालिकेक विचारलें तेन्ना पालिकेन आमकां कांयच खबर ना अशें सांगलें. सो आतां हेजेर आतां कारवाय सुरू आसा आनी कोणें मोडला हेची आतां तपास जातलो. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती सावयवेरें न्यू हॉट मिक्स केलेलो रस्तो आतां भितर गेल्लो आसा आनी त्या लागून तेजे वयर ट्रकावूय पडलेलो आसा. ही दोन्ही बातमी आतां तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर हो थोडक्यात तुमकां आमी नियाळ दिल्लो आसा. अशाच आनीक म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मांक तुमी मुजरत सबस्क्रायब फॉलो करचे. आनी गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव दिप्तिका कुडकार. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.